बार्देस तालुक्याची आयची अपडेट दिता आसतना गेले 10 दीस जाले जो पावस आहा तो कंटिन्यू पावस आहा। आयज जोरान पावस पडटा, सगळे कडेन रस्त्यांचेर उदक, शेतांचेर उदक सगळे हे दिसता। सगळे हे पळय रस्ते वचून लोक उदकांच्यान गाडयो काडटात दिसता। करसवाडे जंक्शना वयले दिसतात, रस्त्यान खड्डे आसात आणि सगळे तशेंच हेतून त्यो गाडयो फाटल्यान दिसता पळय। लोक कश्यो गाडयो काडून चलतात पळय ते सगळे। आणि हे सायडीन पळयता न्हू उदकूय सायडीक भरलेलें आसा। दुसरे फाटल्यान जर म्हाज्या पयलीं जाल्यार शेतान फाटल्यान शेत दिसता आनी ते शेतान पासून हे शेताच्या हितून जे उदक भरलेलें आसा, ह्या उदकाचें सगळो हे आहा पळय तो दिसता। सगळें उदक फाटल्यान सगळें उदक भरलेलें आहा, सगळें दिसता। आणि लोक सारके लोकांचे सगळे जनजीवन सगळें विस्कळीत जाल्लें आहा सगळें। दुसरी एक गजाल, आतां हांव जो करसवाडे जंक्शनाचेर उबो आसा आनी करसवाडे जंक्शनाचेर जे उबो आहा थंयसरूच हे पळय हे रस्त्याचे जे गटारा वयले जे लादयो आहात, त्यो लादयो त्यो फुटल्यात। हे पळय हे दिसता सगळ्यो लादयो फुटून त्यो हे जाल्ले आहा, पडल्यात सगळ्यो। दुसरी ती तेजी एक आहा पळय ती क्रॅक जाल्ली आहा। मातशे जर आतां हेवी गाडयो बीन येयल्यो जाल्यार ह्यो सगळे कोसळटले आनी रस्तो सगळो येरादारीक सगळो मुश्कील जातलें। येरादारी बंद करची पडटली। दुसरें जे वदळ सकाळीं हे ती लादी फुटल्या ती काडपाक लागून JCB हाडली आनी ती JCBन ते लादी फुटल्या ती काडली आनी ते काडटा आसतना हे दिसता ते भितरले उदकाचे पायप फोडला। आनी सकाळीं म्हाका दिसता 12 सुमार तेन्ना हांव येत आसलो ते लादी काडटा ते हे घेतालो, रिकॉर्डिंग करतालो आनी तेन्नाच ती पायप जे फुटला 12 सुमार जे उदकाचे मेन पायपलायन फुटल्या ती कशी सांडली आनी ती JCB गेले। अजून आतां 5 जाण गेली, 5:30 जाली जाल्यार ते लादयेक कांयच करूंक हेका ते उदकाचे पायप आनी ते उदकूय बंद करूंक ना। ते उदक लाखांनी लिटर उदीक हे अशेंच होवन पिड्ड्यार जाता। पूण तेचेर ज्यो हेचे हायवेचे काम करता ते कॉन्ट्रॅक्टराचे ते JCB वाले ते सांडून तशेंच गेल्ले आहा। ही असली आयची बार्देशांची अपडेट।